मुखार दिता की आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी आवर्जून हाजीर रावले. आयज जो प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता वो एनावन्स करपाक, फॉर्मली एनावन्स करपाक की हांव आयज BJPच्यान रिजायन जाता एज मेंबर आणि एज जी पदांचेर हांव आसलोलो पयलो त्या सगळ्या पोझिशनाचेर आनी सगळे म्हाजे जे सकाळी हांव आमगे मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळोन तेंच्या सुपूर्द हो राजिनामा केल्लो आसा. आयज म्हाज्या बरोबर आमचे सालिगांव सहपंचायतीतले विद्यमान पंच सदस्य तशेंच आदले सरपंच, आदले डेप्युटी सरपंच, आदले पंच मेंबर्स, विविध देवस्थान कमिटीचे सभासद, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वेगवेगळ्या स्तरांचेर रावले सगळे मेंबर्स, क्लब्स जे आमचे सालिगांवान आहा ते क्लबा वयले मेंबर्स, हांगासर जमलेले म्हाजे फ्रेंड्स, सालिगांवचे फ्रेंड्स, आनीक मिडिया भाव. तर म्हाका सांगपाक दिसता की तुमकांय खबर आसतलें की फ्रॉम पॉलिटिकल लायफ, जेन्नाचें म्हाजें पॉलिटिकल लायफ जिल्ला पंचायतीन सुरू जाला, आय हॅव बीन व्हेरी कनेक्टेड, व्हेरी रुटेड, आनीक लोकां कडेन एक नाळ जोडून कसो हांव सदींच वागलां. लोकांची कितें काम आहा, प्रश्न आसा, तेका लागून लोकां कडेन म्हाजें एक वेगळें रिलेशन एक तयार जाल्लें. फक्त म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू, पण म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर नेबरींग जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या लोकां कडेन म्हाजे तशेंच नाते आसा. आनीक म्हाजे फ्रेंड्स नॉट ओन्ली फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, पण जे उच्च पदाचेर जे पार्टीन आसा ते फ्रेंड्स सगळे मेळोन म्हाका एका स्वरान सांगपाक लागले की यू हॅव टू क्विट द पार्टी आनी तुजी गरज आसा की तूं आमकां सगळ्यांक तूं जाय परत. मध्यंतरी अशें दिसलेलें की पॉलिटिकल लायफ हांवें मातशें कमी केल्लें इन द सेन्स पार्टी वर्क जावं हांव जो स्टार्टींग हांव बीजेपी कडेन हांव इलेक्शन कंटेस्ट केलें तेज्या फाटल्यान मातसो डिटॅच कसो जालो, डिस्कनेक्टेड जालो, आनी फॉर ओवर पिरियड आय वॉज कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड. कसल्याच पार्टी फंक्शनाक अटेंड जावप ना आनीक जायनासलो. फॉर मी पॉलिटिक्स इज सर्वीस आनी म्हाका दिसता म्हाका तो चान्स सद्या विद्यमान जो आमदार आसा तेका ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल आनी मॅन्डेट वॉज गिवन टू हिम आनी त्या मॅन्डेटी प्रमाणे तेणें आपलें काम तो करतालो आनी त्या कामाक तेका मुद्दम वचून थंयसर डिस्टर्ब न करता पॉलिटिकली तेका एक कलर न दिता. अशे इन्स्टन्सीस आसा की ज्या जाग्यार डिमॉलिशन जाल्ली, हांव एक दोन कडेन गेला आनी त्या जाग्यार तो मॅटर मागीर पॉलिटिकल जालो, म्हणजे तेका पॉलिटिकल कलर दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी जे लोक आसले जेंचे एज्युकेशन आसले ते सफर जाले. म्हणून म्हाका दिसलें की लेट द एज्युकेशन गो अहेड आनीक पॉलिटिसायज न करता मेन जो कारण आसा ते कारणा कडेन तो मुद्द्या कडेन आमी सामकें ठाम रावया म्हणून. फॉर मी पॉलिटिक्स इज सर्वीस. म्हणजे आज पर्यंत जे म्हाका वळखता, जे म्हाका लोक म्हाजे फ्रेंड्स आसा ते जेन्ना म्हाका म्हाजे कडेन पळयतात तेन्ना ते पळयतात की आय हॅव नेवर डन पॉलिटिक्स ऑफ कन्विनियन्स. म्हणजे आपल्याक जाय तसो आपलो फायदो आसा जावं आपल्याक खंयसर आपल्याक उच्च पदां मेळटली असली पॉलिटिक्स हांवें न करता. आय हॅव बीन व्हेरी स्ट्रॉंग टुवर्ड्स माय ड्युटीज आनी जे हांवें ड्युटीज जे करपाक जाय, जो पॉलिटिकल हांवें रोल प्ले करपाक जाय तो म्हणजे सामकें ट्रू टू माय सेल्फ आनी म्हज्या मनाक विचारून हांवें तो रोल प्ले केल्लो आसा. आयचे म्हजे डिसिजन जे येता ते म्हाजे हेच फ्रेंड हांव जेंचे हांवें उल्लेख केल्लो आसा, जे म्हाजे पंच मेंबर्स आसा जावं वायस मेंबर्स आसा, जे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, हे म्हाका टायम एंड अगेन म्हाका इम्प्रेस करताले की तुवें रिजायन जावपाक जाय. दुसरे पार्टीचे लोक सुद्दां म्हाका जे आसले ते म्हाका सांगताले की तुवें रिजायन जावपाक जाय. जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो, जेन्ना हांव एक MLA आसलो, म्हाजो भर आसलो की सालिगांव ज्यो सुविधा आसा, साधन सुविधा आसा त्यो साधन सुविधा जावच्यो म्हणून. आनी म्हाजो सदीं स्लोगन आसतालो की पुटींग बेजिक्स इन प्लेस म्हणून. तर बेजिक्स आमचे कितें आसतालें की हेल्थ सेक्टर, आमचे वॉटर सप्लाय, आमची इलेक्ट्रिसिटी, आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें सालिगांव फर्स्ट टायम एक PHC दिलें. आयज म्हाका लोक ते थँकफूल आसा. आयज ते डेंटिस्ट्री सुद्दां चालू जाल्ली आसा आनी ती लायन लागता. आयज सालिगांव पीपल हॅड टू गो टू पर्वरी नाल्यार दे हॅड टू गो टू कलंगूट, कांदोलीम, पण दे हॅव अ डेडिकेटेड PHC टुडे. ती मातशी वाडोवपाक जाय, 20 बेडेड PHC करपाक जाय. आमच्या सालिगांवांक म्हाज्या टायमाक वेन मायकल लोबो वॉज MLA फॉर सालिगांव, I was MLA for Michael was MLA for Kalangut.
अँड आय वॉज MLA फॉर सालिगांव. तेन्ना आमी बरोबर एक 20 MLD प्लांट सालिगांवांक आमी प्रपोज केलो आनी तें इनॉग्रेटूय केल्लें in the hands of the chief minister आणि फिलीप नेरी was then WRD मिनिस्टर. इलेक्ट्रिसिटीच्या सांगता जाल्यार सबस्टेशन आमी हाडले हांगासर आनी जो आमकां पावर कट आसतालो तो पावर कट एवॉयड करपाक लागून म्हणजे जेन्ना लोड शेडिंग चालू जाली तेका लागून आमी इम्प्रेस केलें की सालिगांवाक एक इंडिपेंडंट सबस्टेशन आसचें आनी तें सबस्टेशन 30 kVAचें सबस्टेशन रायट फ्रॉम आमी कोलवाळेच्यान ती सालिगांव हाडपाचो प्रयत्न केलो. सालिगांव was disconnected to Panji. तर पणजेच्यान एक डेडिकेटेड लायन सालिगांव हाडली. सो वेनेवर दीस लायन इज हांगासरल्यान पावर कट जातालो पणजेच्यान ती लायन रिस्टोर जाताली आनी रस्ते वायडनिंग म्हणा अशी खुबशीं कामां आमच्या टर्माक जाली आनी लोक आमकां सांगताले की ही कामां जावंक जाय. म्हाजी जवळ जवळ मोर दॅन 97 वर्क्स एट दॅट टायम म्हाजी पेंडींग उरलेली आनी ती करपाक लागून दॅट वॉज द मेन इंटेंशन टुवर्ड्स म्हाका दिसता जॉयनींग द BJP. म्हाज्या फ्रेंडांनी तेन्ना आयज जसं म्हाका रिजायन सांगता त्या फ्रेंडांनी म्हाका तेन्ना सांगलें तूं जॉयन जावपाक जाय आनी जॉयन जावन आमची उरलेली कामां आसा ही उरलेली कामां करपाक जाय. टोटल 97 वर्क्स एट दॅट टायम. तर ही सगळी कामां करता आसतना आयज म्हाका लोक सांगता की आयज जे इश्यूज सालिगांवांक त्रास करता आयज जे इश्यूज सालिगांवांक विच आर नॉट एड्रेस्ड by the dispensation today are mainly जो गार्बेज इशू आसा आमच्या सालिगांवान म्हणजे लोकांक सालिगांवच्या लोकांक त्रस्त जाल्ले आसा गार्बेजून. तो प्लांटाची दुर्गंधी एक्सपेन्शन ऑफ द प्लांट आनी तेच्यान ट्रॅफिक जे मुवमेंट जाता सालिगांवच्यान विथ लिचर्ड आनी गार्बेज व्हॅन्स ज्यो ट्रॅव्हल जाता तो एक इशू व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आयज आमचे ग्रामसभाक जे आमकां झगड्यो पळोवपाक मेळटा त्यो ग्रामसभाक प्रायमरीली जे आमच्या सगळ्या दोंगरांक पत्रे मारल्या म्हणजे जे आउटसायडर येता आणि दोंगर घेता एनडीझेड जे नो डेव्हलपमेंट झोन्स ह्या झोनांनी जे एरिया जाता ते आज एरिया कन्वर्जन करपाचो प्रयत्न जाल्ला. तो एरिया फार्मलँड म्हणून करून विकपाचो प्रयत्न जाल्ला आनी दीस इज स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्टेड बाय ऑल द ग्रामसभाज. तर ह्या सारखे इश्यूज म्हाका दिसता एड्रेस करपाची गरज आसा. म्हाजी आयडियोलॉजी सिंपल आसा. म्हाजी आयडियोलॉजी इज वर्क ऑफ द पीपल, डेव्हलपमेंट ऑफ द पीपल अँड बेटरमेंट ऑफ माय विलेजीस. I shall stand by the people of Saligao in support of the people of Saligao. आणि म्हाका दिसता माझे कमिटमेंट, माझी आयडियोलॉजी रिमेन्स एज अ प्रायोरिटी and Saligao remains my priority. Thank you. हे सांगून दिसत की BJP कित्याक सोडटाली? BJP सोडटा हेकाच लागून की सगळे माझे फ्रेंड तुका पयलीं स्टार्टींग सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करता म्हटल्यार की जे फ्रेंड्स आसा माझे, जे पंच मेंबर्स आसा, जे एक्स पंच मेंबर्स आसा, जे पार्टीन आसा, जे इवन थोडे BJP पार्टीन आसा, तेंच्यांनी म्हाका इम्प्रेस खूब तेंप जालो वर्सभर म्हाका सांगता ते की जे तुवें पार्टी सोडपाक जाय तुजी गरज आसा. देर इज अ बीग वेकन्सी सालिगांवान. देर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल आनी आमकां तुजे सारको कोण तरी परत जाय हांगा सालिगांवान. एक्चुअली आय वॉज लिटल म्हणजे मदीं हांवें गिव अप केल्ल्या भशेन आसलें पूण ह्या लोकांच्या जेंच्यांनी म्हाका इम्प्रेस कोण केलो की तुवें परत येवपाक जाय. हेका लागून हो म्हजो मूव आसा. सगळ्या फ्रेंडांनी म्हाका इनिशिएट केलो आसा मूव हो आनी त्या सगळ्या फ्रेंडांच्या हेजेर तेंचो म्हाजेर विश्वास आसा आनी तसोच हांवूय तेंचेर विश्वास दवरता की तेंचेर म्हाका फुडें काडला ते सगळे म्हाका बॅक करतले. वॉट एवर पॉलिटिकल जर्नी आय हॅव इन फ्युचर दे वील स्टँड बाय मी. आयज जे लोक हांगासर म्हाजे बरोबर येयल्ले आसा दीज आर द पीपल हू हॅव फोर्स्ड मी. देर आर मेनी अदर पीपल हू कॅनॉट कम हियर. आनी जे लोक आयज म्हाका हांगासर सांगला की तुजो अशे खुबशे लोक आसा, वेवसायीक आसा, धंदेकार आसा, जे आमचे ट्रेडिशनल लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका आयज रिजायन जावपाक म्हाका भाग पडलो आसा आनी तेका लागून आयज हांव प्रेस कॉन्फरन्स जयेश बाब, दोन गजाली आसात. तुमी म्हटल्यार की लोकांक तुमी परत जाय एक आनी दुसरें तुमी BJP सोडल्यात. ही रिजनल ही व्हडली पार्टी आसा BJP. जर ह्या पक्षान तुमी म्हटल्यार काही मुद्दे मांडल्यात की आपली अमकी अमकी कामां जावपाची आसली. हे पक्षान रावन जर तुमकां ही कामां जावंक शकली ना जाल्यार दुसऱ्या पक्षान वचोन हे लोकांच्या म्हणण्यानुसार तुमी वयतल्यात आनी करतले अशें दिसता. पळय, सध्या जो विद्यमान आमदार आसा तेका लोकांनी वोट केल्लो आसा की ही हॅज द मॅन्डेट टू डू वर्क आनी आय हॅव ऑन नॉट अ सिंगल इन्स्टन्स तेजे वर्क खंयसर हॅम्पर करपाक जावं ते हाडोवपाक करपाचें काम हांवें करूंक ना. सो ही हॅज बीन गिवन मॅन्डेट एंड ही इज बीन गिवन अ टर्म. त्या टर्मा भितर कामां जावंक ना. म्हाजो जो मूव आसलो ती तुका सांगल्या प्रमाणे 97 वर्क्स प्लस ती वर्क्स इन पायपलायन आसली. आयची इनॉग्रेशन जर तुमी पळयशात जाल्यार सगळ्यांचे पयलीं ऑलरेडी इनॉग्रेटेड थोडीशीं कामां आसात. ती कामां फुडें वचपाक जाय आसली. 97 वर्क्स म्हाका परते फुडें वचपाक जाय आसले आनी एक म्हाका दिसतालें की ही कामां सालिगांवांत अत्यंत गरजेची म्हणून. तुमचे बेसिक्स जे आसले सालिगांवाचे मेन जे मुद्दे आसले
ते मेन मुद्दे जे म्हाका दिसता स्लूज गेट्स आसल्यो ते हांवें केल्या मागीर हेच म्हणजे ज्यो शेतां बुडटाली कितलीं वर्सांच आयल मूव जाताली जावं जावं ती कामां जायनासली आनी सांगल्या प्रमाणे की आमच्या लोकांक दिसता की परत आमकां एक वॉयस जाय आणि हो वॉयस आमकां रिप्रेझेंट करपाक जाय. जयेश म्हाका बीजेपी मर्ज केले गोवा फॉरवर्ड जेन्ना तूं मर्ज जावन बीजेपीन येयलो तेन्ना तुवें सांगलेलें की डेव्हलपमेंट आनी हे ते खूब एजेंडा आशिल्ले ताचे. सो आतां तूं बीजेपीन आसा सो बीजेपीचो तूं फाटलो कॅन्डिडेटूय कॉन्टेस्टूय केले सो आतां तुका दिसलें की बीजेपी टिकेट दिवची ना जावं बीजेपीन रावन तुजें कामां जावचें ना डेव्हलपमेंट जावचें ना. बीजेपी तिकेटीक अजून टायम आसा. तिकेट दिवपाक अजून तिकेटीचे तेजेर सर्वे जावना तिकेटीचे तेंच्यांनी अजून हे घेवंक ना नांवां घेवंक ना कोण इंट्रस्टेड आसा कोण इंट्रस्ट ना म्हाजें रेजिग्नेशन मच बिफोर तिकेट डिसिजन. तिकेट जातली तेन्ना जातली तिकेट दितली तेका दितली तेंचो प्रॉपर सर्वे आसता तो सर्वे करून ते कोणाक तिकेट आय एम रिजायनींग मच बिफोर आनी म्हाका आमच्या लोकांक अशें दिसता कांय रिजायन जावचो म्हणून आनी एक्चुअली दीस इज व्हेरी पेंडींग डिमांड. खूब तेंप जावन म्हाका लोक सांगताले रिजायन जावन करचें कितें इंडिपेंडंट रावचो काय कितें. रिजायन जावन लोकांची कामां करची. कार्यकर्त्यांनी सांगले बीजेपी सोड म्हणून पण कार्यकर्त्यांनी कित्याक ते विचारून तांकां कित्याक सोड म्हणटा बीजेपी. तांकां एक वॉयस जाय आसलो ते जे म्हाजे बरोबर कार्यकर्ते आसले म्हाका दिसता वे वर्क विथ मी फॉर गोवा फॉरवर्ड जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसले जे बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर काम केल्ले आयज सगळे आयज ते कार्यकर्त्याक लेफ्ट आउट म्हणजे हे हांकां खंयचोच स्थान ना आनी हे पॉलिटिकली सामके इम्पॉर्टंट मनीस जेंकां आयज कितेंच इम्पॉर्टन्स उरलो ना. जयेश बाब आता तुम्ही बीजेपी सोडल्यार मान्य आसा जेन्ना बीजेपीन आहले तेन्ना जी तुमची कितें कामां आसली ती खंय तरी आमदार आसात आता कोण तरी एक्स म्हणजे केदार नायक आसा त्याच्या बरोबर तुम्ही डिस्कशन केलें बीजेपीन आसतना की बाबा ही कामां जावंक जाय आमच्या कार्यकर्त्यांचे अशें म्हणणें आसा आपले जे कोण वेल विशर आसा तेंचे अशें खंय कमी पडले तुमी कितें दिसता तुमकां खंय बीजेपी कमी पडली. आमी कमी पडोंक ना जी कामां आसलेली पळय ती आमी दाखोवन दिल्ली आसा ही कामां जावपाक जाय. थोडी कामां तेणी केली थोडी कामां करपाची उरली पण जी मॅक्झिमम कामां आसली वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां चालू आसा लायटीचे ती कामां चालू आसा ती म्हाका दिसतालें की हांव बरे रितीन करूंक पावतलो म्हणून म्हाका तेन्ना दिसलें की हांवें इनिशिएट केल्लीं कामां म्हणजे आमच्या हितून मोठे मोठे मिनिस्टर जावन गेले म्हणजे चीफ मिनिस्टर सुद्दां जावन गेले हेल्थ मिनिस्टर जावन गेले पण देर वॉज नो PHC एक बेजीक जी साधन सुविधा लागता पळय ती बेजीक आनी तो म्हाज्या टायमान असो सायडीक विश्वजीत राणे बसलेलो तेजो जेन्ना डिमांड्साचेर उलयतालो हांवें म्हणलें सर आमकां एक PHC जाय आनी तेणी देर एन देर ही अनावन्स द PHC फॉर सालिगांव आनी तेका हांव तेन्ना ग्रेटफूल आसलो आनी खुबशीं अशीं कामां म्हाका दिसतालीं की जातलीं कामां म्हणून पण आय वॉज देर इन द पार्टी फॉर अ व्हेरी ब्रीफ टायम आनी हांवें म्हाका एक्झिक्युटीव आसलो पण आय मस्ट हॅव अटेंडेड 1 or 2 एक्झिक्युटीव आनी ते सगळो भितरले पयलो माय स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स अँड द स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स वीच इज गोईंग ऑन इज कम्प्लिटली डिफरंट म्हणजे जो आमदार आसा तेणेच करचे तुमकां हितून रोल ना सो देर वॉज नो रोल फॉर मी एक्चुअली म्हणून म्हाका दिसलें की आय शूड स्टे असायड अँड लेट द आमदार हू इज बीन गिवन अ मॅन्डेट वर्क फॉर द पीपल. आमदारान खंय तरी तुमकां निग्लेक्ट केला अशें म्हणपाचें आसा. आमदाराचें काम आमदारान केलें आमदाराचें काम तेणें आपणे केलें पण म्हाका दिसता की जे कामां जी जावंक जाय आसलीं म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जे इश्यूज सालिगांवान रियली ट्रबल करता यू हॅव टू समटायम्स टेक अ स्टँड अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट वीच इज नॉट टेकन. आमी तेन्ना गाडयो हाडयताले आमी तेन्ना गार्बेज वॅन्स हाडयताले आय वॉज देर म्हाज्या कलिग्साच्यो गाडी येताल्यो आमी त्यो गाडी परत धाडटाले. सालिगांव वॉज प्रायोरिटी सालिगांव वॉज इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता खंयसर खंय तरी क्लॅक जाता पीपल ऑफ सालिगांव आर रियलायझींग दीस आनी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका स्प्रे काडलो. हे प्रश्न आसले पळय ते खंय तरी तुमी मुख्यमंत्री अथवा जे पार्टी वयर हायर ऑथॉरिटी आसा थंय पर्यंत पावूंक ना ते सगळ्यांक खबर आसा सगळ्यांनी सायट विजीट्स केल्लेले आसा. जयेश म्हाका सांग पळय तुजें हे एक्झॅक्ट कळना तूं पार्टीचेर बेजार आसा लोकल MLAचेर तुका कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून तूं नेमके पार्टी सोडपाक कारण कितें. आणि सर रेजिग्नेशन तुम्ही आता दिला पण खूप पयलीं दिवं शकताले इतलं लेट दिवपाचें कारण कितें. डेव्हलपमेंट करना अशें हा पार्टी डेव्हलपमेंट करना देर आर प्रायोरिटीज वीच द MLA थॉट तेज्यो प्रायोरिटीज आसा म्हाज्यो प्रायोरिटीज वेगळ्यो आसल्यो म्हाज्यो प्रायोरिटीज वेर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ सालिगांव तेंच्यो प्रायोरिटी वेगळ्यो आसूं शकता म्हाजें थिंकींग वेगळें आसा प्रत्येक जाणांचे विचार तशें आसना पण म्हाज्या विचारा प्रमाणे म्हाज्या लोकांक कॉन्फिडन्स जाल्लो म्हाज्या टायमाक लोक निर्भयपणे म्हाज्या ऑपोजीट उलयताले अशे खुबशे इश्यूज लोकांक दिसता की आयज टुडे वी कॅनॉट टॉक म्हणून. तुम्ही आता खूप पाडो वाचलो खुबशी कामां उरला म्हणटा तुम्ही आमदारान कांयच करूंक ना म्हणटा आता 5 वर्सां ऑलमोस्ट करून सोंपत येयला. आमदारान जे आमी जे स्टार्ट केल्ले इनिशिएट केलेले पळय काम जो 2020 प्लांट इनिशिएट केल्लो
So he continued carried it forward. That was the requirement. सालिगांव गरज आसा. जे 20 MLD plant. दुसरो तू आमदारान कामां केले म्हणटा पार्टी बीजेपीनूय कामां केल्या म्हणटा तू म्हणजे सरकारानूय कामां जाल्या तर तुजी प्रायोरिटी कामां हांवें कितें म्हटलं ना हांवें म्हटलां जी कामां हांवें स्टार्ट केल्ली ती आमदारान थोडी कामां केल्या देर आर टोटल 97 ऑफ वर्क्स एक आनी दोन काम न्हू आनी जी इनॉग्रेशन्स करता पळय जर तुमी ते फायली जर काडून पळयात फायली सोडा युट्यूबाचेर तुमी जर आतां लायटीचे म्हाजे आय ऑन रिकॉर्ड की इन द मिडल ऑफ इन 2019 ती वर्क ऑर्डर दिली अजून कामां कित्याक स्टार्ट करनाका म्हणून सो फॉर 3 years आय वॉज स्टॉप फ्रॉम डुईंग वर्क 2.5 वर्सां जेन्ना हांव आमदार म्हणलो मिनिस्टर देवलो 2.5 वर्सां आमदार म्हणून आसलो पळय तेन्ना 2.5 वर्सां म्हाजी कामां दुखलो कांयच याचे कारण कितें दॅट वॉज याचे कारण कितें खंय तरी आडयली मुद्दाम अडयली तेन्ना कामां अडयली म्हाजी कोणी खंयच्या पक्षान बीजेपी बीजेपी जाले सत्ताधारी पक्ष जो आसलो आनी सत्ताधारी जे लोक आसले तांकां ती कामां जाल्ली नाका आसली सो हांगासर आयज हांव तेच द डिफरन्स बिटवीन मी एंड देम इज हांवें काम अडोवंक ना हांवें वचोन खंयच्या कामाच्या मदीं वचोन तूं खंयसर पोल घालता म्हणटा ते पोल वचोन अडोवंक ना आतांच्या आमदारान आडयले म्हणटा तेन्ना म्हाका तेन्ना हांवें खुबशे प्रोजेक्ट फॉर एक्झाम्पल सालिगांव चर्च हांवें इनॉग्रेट सुद्दां करूंक ना आतां कोण इनॉग्रेट करता आपलें थंयसर आपलें नांव जावना म्हणून थंयसर मिडिया तुमी एक म्हाका सालिगांव येद्या व्हडलें काम केलें आमी एक मिडिया बायट दाखयला सालिगांवाचेर आमी गपचूप कामां केल्या कोणाक कळपाक नाका कामां हाडोवंक जायना म्हणून कामां केल्या आनी आय हॅड नो सपोर्ट एट दॅट टायम म्हणजे त्या आमदारान खंय तरी प्रसिद्धी घेतली म्हणून त्या रागापोटी खंय तरी तुमी तेगे सरकार अशें म्हणपाचें म्हणजे जी तुमची कितें आसली तीच कामां ती म्हणटा फुडें येयली त्या सध्या आमदार आसा केदार नायक तेणी कांयच करूंक ना अशें एका वटेन अशें म्हणटा तूं ताका लागून आपूण खंय तरी रागापोटी ना रिजायन जाता आतां हे रेजिग्नेशन इज प्युअरली माझ्या लोकांक दिसता की वॉट वर्क आय हॅव डन वॉट वर्क दे हॅव सीन फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आणि कंपेरिंग म्हाका जे कंपेर करता पळय तितून तांकां दिसलें की बाबा ही कामां जावपाक कामां जाग्यार जातल्या ही कामां जी जावपाक जाय ती कामां जावंक ना अजून ह्या कामाक लागून तूं परत काम जाय पण परतो जाय म्हणजे खंय जाय आतां कसो खंयची पार्टी बीन डिसायड केला वॉइस म्हणून जाय काय त्यांच्या वांगडा आय विल बी कंटेस्टिंग 2027 इलेक्शन पण खंयची पार्टी सर पार्टी खंयची दॅट माय पीपल विल डिसाइड माय पीपल इज माय पण आता सर सगळे जे लोक हांगा जमा जाला पळय खंयचे पार्टीचे काय तुमचे असे पर्सनल माझे सपोर्ट हांवें पयलीं सांगलें माझे हे सगळे माझे एक्स मेंबर्स पयले वर्क विथ मी करंट मेंबर्स हू आर वर्किंग विथ मी जे फाटले थोडे कमिटीचे आसा हांव स्वता थोडे कमिटीचेर आसा देवस्थान कमिटीचेर आसा क्लबांचेर आसा तांकां दिसलें की बाबा हेच्या बरोबर काम करपाक जाय ते लोक आसा हे खंयचे पार्टी म्हणून लोक येवंक ना हे जयेश साळगांवकर म्हणून लोक येयले जे आता म्हाका सांग तूं म्हाका सांग आतां जर अशें सिच्युएशन जालें तूं वॉइस म्हणून रावलो 6 म्हयने आनी जर फाल्यां बीजेपीन सांगलें बाबा तुजें हे बरें आसा आनी तूं जर बीजेपीन कॉन्टेस्ट करू जाल्यार तूं रावतलो ना करचो ना परत बॅक टू पयले आनी तुमचो जो आदलो गोवा फॉरवर्ड आसलो थंय वचपाची शक्यता आसा हांव आतां सद्या काम करतलो स्टार्ट करतलो पळय हें काम म्हाजें प्युअरली जो आय विल स्टार्ट टचिंग डोर टू डोर म्हणजे लोकांक जे लोक म्हाका सांगताले पळय त्या लोकांच्या आश्वासनाचेर त्या लोकांच्या विश्वासाचेर हांव परत डोर टू डोर घेतलो लेट द फ्युचर कोर्स टेक्स जयेश तुमकां अशें दिसना तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुका सांगून बीजेपी कित्याक सोडले सांगून आता खंयच्या पार्टीन वयतलो वो सांगलें न्हू हांवें बीजेपी कित्याक सोडटा सांगलें न्हू आमची ही कामां आसा ही कामां जावंक जाय आमची ही कामां जायना थोडे जे प्रस्थापीत लिडर आसले त्या लिडरांक आयज स्थान ना हे खुबशे इश्यूज आसा खंयच्या पार्टीन वचता तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुका सांगून ओवर कोर्स ऑफ पिरियड ओवर कोर्स ऑफ टाइम वी विल डिसाइड पूण हे केन्ना इलेक्शन लागीं जावन इलेक्शना पयलीं अजून कॅन्डिडेटाचेर गिरीशान बीन कॉन्टॅक्ट केलो तुका अजून कोणाचे हांवें कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक ना गिरीशान विजयान कोणेच कॉन्टॅक्ट तुका करूं हांवें कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक ना तुम्ही करून ना बरें तांच्यांनी तुका केला काय म्हणटा आमी कॉन्टॅक्ट आय वॉज स्टील बीजेपी कॉन्टॅक्ट जयेश तुमकां अशें दिसना की हो जो आसा पळय तुमी रिजायन जाले बरें आसा खंय तरी उशीर जालो असो हे खूब पयलीं जावपाक जाय उशीर ना जावं अजून 6 म्हयने आसात आनी म्हाका दिसता टायम सो फुडें सो प्रायोरिटीज कितें आसतली तुमी 27 कॉन्टेस्ट करता म्हणटा न्ही इलेक्शन सो प्रायोरिटीज कितें आहा तुमच्यो फुडें कामाक सालिगांवा खातीर सालिगांव इज प्रायोरिटी सालिगांवची जी काम आसा ती प्रायोरिटी कितें उरला सर विजन फॉर सालिगांव Vision for Saligao is to development, sustainable development as per the requirements of people of Saligao. लोकांचे नाका ते नाका सालिगांव इज बिलीव्ड टू बी अ हेरिटेज विलेज ही हेरिटेज विलेज रिटेन जावची फक्त खुबशीं कामां म्हाका दिसता अशी जावपाक जाय
गार्बेज जे- प्लांट जे आधी म्हाका खूब आनीक बोवाळ सांगता- जाता सालिगांवात. तो गार्बेज प्लांटाचेर तुमी कशे इश्यूज रिजॉल्व करता? गार्बेज प्लांट हांवें ऑब्जेक्ट केल्लो हांव एकूच एकमेव आमदार आसा जेणे मिटींग घेतलेली गार्बेज प्लांटाक लागून आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युशन लोकांक आपयल्ले की एक्सपेन्शन जावचे न्हू म्हणून. गार्बेज प्लांटा टायमार आमी ड्रग्स हाडिल्ले खुबशे आमी एज्युकेशन केल्लें आसा. आमी इवन आमचे कडेन जे वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा तेंच्यांनी मिटींग घेतलेली आमच्या सरपंचां कडेन मिटींग घेतलेली आसा आनी सरपंचांक तुमी कित्याक हाडयता वो एक्सपेन्शन कित्याक हाडयता हे तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी क्लियरली सांगलें की दीस प्लांट वॉज इनिशियली ओनली फॉर सालिगांव एंड 2-3 नेबरिंग विलेजीस. पण आयज थंयसर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळे गोंयच्यो थंयसर गाडयो थंय येता आनी ह्यो स्टॉप जावपाचो. आयज केदारान प्रेस घेतला त्या प्रेसाक तेणी सांगला की तूं आपलो एक बरो फ्रेंड झडपी खातीर बी वावुरलेलो, तुका बेस्ट ऑफ लक बी म्हटला. पूण ही तूं म्हणटा तशी 97 जी कामां आसात ती वगळली जाल्यार आजून सालिगांवा खातीर केदारान कितें करपाक जाय, खंय कमी पडलो तूं? ते सालिगांवा खातीर खुबशीं कामां म्हाका दिसता उरल्या विथ रिगार्ड टू फर्स्ट रिटेनिंग सालिगांव सालिगांव जे कॉन्क्रिटाचेर चल्ला पळय. आयज तूं जर वेरेच्यान एक रावंड मारशील न्हू जाल्यार सगळ्या दोंगराक तुका पत्र दिसता. सालिगांव डजंट नीड हॅप एज अ डेव्हलपमेंट. सालिगांव डजंट नीड रिटायरमेंट होम्स. म्हणजे दिल्लीच्यान कोण चावी दिवन मेरा एक घर आहे सालिगांव म्हणून धाडपी सालिगांवान कसले आमकां सालिगांव नाका. आमकां सालिगांव GK2 नाका. म्हणजे ग्रेटर कैलास दिल्ली आसा पळय ते ग्रेटर कैलास 2 अशें म्हणटात आतां. दे आर टर्मिंग डिफरंट. म्हणजे एक हांव असो हें पळयतालो तेजेर ते वास्को द गुप्ता म्हणून बरयलां. म्हणजे आमकां तुका वास्को द गामाचे वास्को द गुप्ता म्हणून फुडें पळोवपाचें आसा काय आमचे वास्को द गामा रिटेन करपाचें आसा हेजेर म्हाका दिसता आमचें लक्ष आसपाक. जे आनी तुवें म्हटलें की तुका जर फाल्यां कन्सिडर केलो 27 इलेक्शन BJPन तर तूं ना BJPन ना. सो तुका दिसता की तुवें फाटल्या फावटी BJPन गेलो आनी कॉन्टेस्ट केलें पळय ते मिस्टेक जाली कशी? ना कॉन्टेस्ट करून मिस्टेक करून हांवें. पण लास्ट टायम म्हाका दिसता इंटरनल थोडो फ्रॅक्शन जाले BJPचे. तेंच्यांनी सर्टन हांव पयलीं म्हाजो BJP बेस्टून कोणाक टिकेट दिना. BJP जर तूं विजिबिलिटी बेस्ड ऑन विजिबिलिटी टिकेट दिता तर दॅट टायम आय वूड हॅव वन द इलेक्शन्स. इफ नॉट फॉर सम पदाधिकारी तेंच्यांनी जवळ 900 लोकांक तेंच्यांनी काडून उडयले पार्टीच्या. आनीक एक सर्टन सेक्शन म्हाज्या बरोबर BJP वावरूं ना. जे आयडियोलॉजीचे लोक आसले BJPच्या ते म्हाज्या बरोबर वावरले. पण त्या लोकांक आयज खंयसरूच स्थान ना. एक तुमकां फॉर एग्जाम्पल हांव दिता की असोच एक आदलो स्ट्रॉंग कार्यकर्तो आयज तेजे कडेन एक काल पळय अपॉयंट जाल्लो कार्यकर्तो ताका सांगता वचून की तुका एक आमचो दुसरो कार्यकर्तो काम सारकें करिना ताका लागून त्या जाग्यार आमी तुका घालता म्हणून. आतां ज्या मनशान BJP रुजयल्या त्या मनशा बद्दल तो सांगता की आमचो एक पदाधिकारी काम सारकें करिना त्या जाग्यार तुका घालूं काय म्हणून. तेका कितें जावंक फावा. अशा लोकांनी म्हाका सांगलां की आयज तुवें भायर सरून कित्याक हेंची हांगासर म्हणजे हेंकां एक वेगळ्या तरेच्या लेवलार हेंचें वर्कींग चालू आसा. ताका लागून यू हॅव टू स्टेप आउट आनी आमी वी लूक एट यू एज आमचो ऑल्टरनेट. ताका लागून तुवें भायर सरपाक जाय. तर सालिगांव एक वॉटर शॉर्टेजाचे इश्यू आहा ते कशें टॅकल करतले तुमी? सालिगांव वॉटर शॉर्टेज इशू हांवें एंड मायकल लोगोन इन 2021 इन द इयर 2021 आमी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो ऑफ 20 MLD आनी वीच वॉज इनॉग्रेटेड. प्रोजेक्ट टेंडर जाल्लो वर्क ऑर्डर इशू केल्ली आनी इनॉग्रेट जाल्लो. 20 MLD प्लांट जो रॉ वॉटर आसा तो रॉ वॉटर ट्रीट करून आमचे रिक्वायरमेंट इज अराउंड 5 to 7 MLD. पण थंयसर 20 MLD प्रोड्यूस जातले उदक. 20 MLD would have been sufficient water to cater Saligaon and Kalangut, entire of Kalangut. कसिनो तुमचो येवपाचो आशिल्लो तेका प्रपोज जातालो खूब फाटल्या दिसांनी बोवाळ जालो फर्स्ट हय. टायम येवचो ना म्हणून तुमी फुडें कितें कॅझिनोचे फायलीर म्हाजी सायन आहा. कॅझिनो येवपाचो आसलो पळय ते फायलीचेर म्हाजी सायन आहा की आय डिक्लायन दीस म्हणून आय डिसअप्रूव दीस. ते फायल आय वॉज अ पोर्ट मिनिस्टर देन आनी ते पोर्ट मिनिस्टर आसतना म्हाजी ते फायलीचेरच सायन आसा की आमचे जे दर्याक जो हे आसा जो तेंचो एक रूल आसा की सर्टन लेंथ सर्टन हायट सर्टन विड्थची वेसल आसपाक जाय पळय इट वॉज क्रॉसिंग दॅट आनी सर्टन गायडलायन्स लागून आमी ते हांवें आय वॉज द वन टू रिजेक्ट इट इन फर्स्ट प्लेस. आतां पणजे हाडटा परत थंय व्हरून दवरपाचें तेका तुमी अपोज करतले. सध्या पण वी आर ओपोजिंग द एंटायर विलेज ओपोजिंग. अजय तू BJP जॉईन जाल्लो तो पॅटर्न फ्युचरा खातीर आयच्या जागेर तुजें मत कितें? म्हजें मत आसा की आमच्या सालिगांव पॉलिटिक्स पार्टी पॉलिटिक्स आनी सगळे बरें आसा. आयडियोलॉजी शूड बी आयज पयली आयडियोलॉजी पार्टी विथ डिफरंस आनी सगळे पयलीं उलयताले. बट टुडे म्हाका दिसता की आयज कोणाची तशी आयडियोलॉजी उरलेली ना. आयडियोलॉजी हॅज टू बी पीपल डेमोक्रेसी आनी लोकांचो जो वेलबिंग आसा आनी लोकांचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक जाय आनी लोकांची सेफ्टी लोकांक जाय
जो पीस लोकांक जाय वो म्हाका दिसता लोकांक दिवपाची गरज आसा एंड समबडी हॅज टू वर्क फॉर प्रोजेक्ट. जयेश बापू एक टायम तुम्ही बी साळगांवचे मंत्री आसले, दिलीप परवळकर आसलो, केदारनाथ आमदार आसा. अशें आसतना सगळेच वांगडा आसतना परत जो दिलीप परवळेकर आसा तो BJPची तिकेट मागता. हेचेर तुमकां कितें दिसता, कितें प्रतिक्रिया? दिलीप मातशी दिलीप मेंबर आसा अजून. दिलीपाचेर हांव कितें कमेंट करूं शकता. दिलीप एक प्रेझेंट मेंबर आसा, एक्झिक्युटीव मेंबर आसा BJPचो. तेजी स्ट्रेंथ आसा आनी तेणें जवळ जवळ तो सांगता प्रमाणे तेणें खुबशे लोकांक कामाक लायिल्लें आसा. तेजी आयज वोटर बेज आसा. दिलीप आयज कांयच न्हू म्हणल्यार बेश्ट उबो रावल्यार म्हाका दिसता 2-3 हजार मिनिमम दिलीपाची वोटर बेज आसा. ताका लागून दिलीपान अवश्य ट्राय करचो, प्रयत्न करचो. ही वूड बी अ बेटर कॅन्डिडेट, टफ कॅन्डिडेट. फाल्यां दिलीप रावलो जाल्यार खंय तरी फ्रेंड But म्हणून tough वांगडी candidate म्हणून for तुका tough candidate. No, he's a good candidate. That is for the BJP and the party to decide. Whether Kedar is better. तेंचो तो एक campaign चालू आसा, Kedar versus Dilip. So let the party. It is not for me to decide. आयज जो तुम्ही सेटबॅक जाता हेच्या खातीर तो एक पॉलिटिकल राउंड आसा अशें म्हणटा. Holiday round. आतां तुमी आयज सेटबॅक जाल्या BJPच्या Quit करा. क्विट जाल्या तर हेच्या फुडें तुमचो स्टेप आतां कितें आसता? माझो स्टेप आसतलो की लोकांक प्रत्येक घरां वचून लोकांक मेळचे, लोकांचे प्रश्न कशे आसा ते जाणून घेवचे आनी त्या प्रमाणे काम करचें. येस ताची पार्टी 27 तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले 100%. 110%. पार्टी सर. पार्टी will decide with us. थँक्यू. परतून गोवा फॉरवर्ड बी Very slim rounds. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.